आता सांगितल्या प्रमाणे आम्ही एग्रेसिव्ह करून वेगळ्या जे इलिगलिटीज चलता गव्हर्मेंटाची तेचेर आमी फोकस करपाक करता. तशेंच एक आमकां इलिगलिटीज फावंड जाली ती म्हणजे ती WRD डिपार्टमेंटान. दॅट इज कामोली ह्या गांवांत एक बांद बांदलो गेलो. तुमकां खबर आसतली तिलारी डॅम जेन्ना फूल जाता तेन्ना उदक सोडटा आनी तें उदक गांवांत पावचें न्ही म्हणून बांद बांदलें वता. हो एक असो टेंडर WRDन काडलेलो बांद बांदपाक. पण तेजें अशें जालें की बांद बांदलो तेंच्यांनी पूण कसो मारलो लायक तितून जे स्टँडर्ड्स मेन्शन केल्ले इन टेंडर ते फॉलो केले ना. ते प्रॉपर कॉन्क्रीट तितून घातलेले ना. ते कवर अप करपाक प्लास्टर मारलो. जर आमी सिंपल घराक मारता तो प्लास्टर मारलो. तेजेर वॉटर रेजिस्ट जावपाक शकना कित्याक डॅमांतल्यान जेन्ना उदक सोडटा तेका फोर्स आसता आनी तो फोर्स इजिली कॅन ब्रेक दॅट बांद. पण तो एक स्टँडर्ड जर मेंटेन केलो जाल्यार ते तितकें बांद सोडपाक पावना. सो आमी ऑन सायट इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करतना कितें आमकां हातून आयलें की कॉन्क्रीट आसा तो वीक आसा. तो स्टँडर्डा प्रमाणे तो एक रेशो आसता 1:2:4 तो तेजो फॉलोअप करनासतना तो बांद मारलेलो आशिल्लो. एक्चुली आमकां कळून आयलें की ताका 90 लाख कितें सँक्शन जाल्लें. पण तितूंतले 25 लाख तुमकां सगळ्यांक खबर आसल्यार कमिशन म्हण कितें आसा ते 25 लाख कितें कमिशनाक गेले आसतले आनी 75 लॅक्स आसा ते प्रॉपर कन्स्ट्रक्शनाक यूज केले आसतले. सो जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना पळयलें जी वीड बांदलेली आसता रिटेनिंग वॉल आसा ती जेन्ना रिवर सायड आसा ती प्रॉपर एज पर स्टँडर्ड लायक जे कितें मेन्शन करता हायट ते बांदलेली आसता. पण बिनीथ द ग्रावंड जी आसा ती प्रॉपर बांदलेली ना. कित्याक जेन्ना आमी जे खोदकाम केलें इवॅक्युएशन केलें लँड इवॅक्युएशन तेन्ना कळ्ळें की ती तितली त्या सायटी प्रमाणे बांदलेली ना. मिस्टर मल्लिकार्जुन निलांगी हो 12 वर्सां जाल्यार एका डिपार्टमेंटान आसा. तो कित्याक आसा? ओके, हे जे फ्रॉड करता WRD ते सांबाळपाक आसा काय कितें? सेकेंड थिंग आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हो जो बांद बांदला पळय तेजें तुमी फिजिकल व्हेरिफिकेशन करचें. तो बांद जो बांदला तो आमकां जितलो डीप बांदला पळय तो खणून दाखोवचो. आनी आमचो एलिगेशन डायरेक्ट आसा की टुवर्ड्स जे अर्थ फिलिंग सायड आसा पळय थंय हेंच्यांनी डायमेन्शन आपलें रिड्यूस केला आनी डायमेन्शन इज नॉट एज पर द टेंडर.